हांव कॉमेडियन रिचर्ड झेवियर. हे कोविड-19 पिडे वरवीं हांव तुमकां थोडो अनुभव दितां. खरें म्हणल्यार हे कोविड-19 व्हायरसा वरवीं हांवें जायत बरेंपण अनुभवलां. तुमकां सांगपा म्हणल्यार हे पवित्र पुस्तकांतलें एक उतर सोद जावन आसा. जेरेमियास प्रवादी 16वे आवेसवरांत 4 ते 6 वडीन आमकां सांगता, लोक पिडा येवन मरतलो आनी तांच्यो मेल्ल्यो कुडी पुरोवंक कोण आसचो ना आनी दुखेस्त गोराब्यान बुजवण दिवंक तांच्या घरांत वचूंक जावचें ना. तेच भाशेन इजायास प्रवादी 26वे आवेसवरांत 20वे वडींत सांगता, सगळीं तुमच्या घरांत वचून दार बंद करून लिपून रावात. कोरोना व्हायरस गोंयांत तशें गांवांनी वाडवता, देखून आमी चेन मोडूं जाय. तेका लागून आमी थोडे दीस घरां भितर रावन सरकाराक कायदे पाडपा जाय. आनी इतलें न्हू, आमी फेस मास्क घालून सॅनिटायज करून सोशल डिस्टन्स सांबाळपा जाय. आनी एक मात विसरो नाकाय, जेजू हें नांव आमगे तोंडा सोदां आसपा जाय. जेजूच आमगे पिडे ओकोत, कित्या जेजून म्हणलां, हांव संवसाराचो उजवाड. सो स्टे होम, स्टे सेफ फॉर फ्यू डेज. थँक यू.